नमस्कार. आज हांव ह्या व्हिडिओत तिक्षे आमचे सुरणा सुकी करचे दाखयता. हांगा हांवें अर्द किलो सुरण घेतला. सुरणाची साली काण बारीक शिंदून घेऊन ब्रेकन धुवून घेतला. आता ह्या सुरणाक मीठ लावून 15-20 मिनिट दवरका. वीस मिनिटानंतर सुरणाक उदक सुटिल उरता ते पुराय उदक पिळून काडका. हे उदकात उडोवचे आणि सुरण धुवून घेवचे नका. एक दाट कायलीत 2 व्हड चमचे तेल घालून घेवका. तेल थोडे जास्त घालका. हांव हांगा शेंगा तेल यूज केला आणि सुरणा पीस बरेकन भाजून काडका. हे लागतेर आसा करपत्तेर आसा अशें दिसल्यार आनी वयल्यान थोडे तेल घालें जाता. उदक घालचें ना. सुरण हांगा शिजला पण तो आनी जरा क्रिस्पी जातपर्यंत आणि थोडा वेळ भाजून घेवका. हे सुरण चुरचुरी भाजून जाला. आता एक दुसऱ्या आयदनात काडून दवरया आणि ह्याच कायलीत मागीर आमी मसालो भाजून घेवका. सुक्याच मसाला रेडी करून घेऊया. थोडेशे तेला भितर 1 चमचे सासव, 1 ल्हान तुकडो हिंग आणि सुमार अर्ध चमचो मेथी. हे सगळे मेथी जरा तांबडी जातपर्यंत भाजून घेवका. मेथी तांबडी जाला इतली भाजल्या पुरो. आता मी गॅस बंद करून सायडान दवरून घेऊया आणि हाक लागचीत मसाला वाटून घेऊया. 1 वळ्या सोय, 5-6 बेडगी मिरसांग, तिखसाणीक 5 गुंटूर मिरसांग, 1 मीडियम सायजाचे आमसाण आणि अर्ध चमचो हळदी पिठो. हे सगळे थोडेशे उदक घालून गंध वाटून घेवका. मसाला गंध वाटून जाल की लास्ट भाजिल्ले मेथी, सासव आणि हिंग घालका आणि दोन्ही पटी मिक्सरात फिरवून घेवका. हे गंध करचे ना. मसाला रेडी जाला. आता सेम कायलीत 1 चमचभर तेल हुनकन घेवका. हातूंत सासवाची फण्णी दिवका. वाटील मसाला घालका. तिखसाणीक म्हण हांवें गुंटूर मिरसांग यूज केला. गुंटूर मिरसांग ना जाल्यार बेडगी मिरसांग थोडी जड घाल्या जाता. मिक्सर धुयला थोडे उदक घालून घेतला. जास्त उदक घालचे नका. एक 2-3 मिनिट उदका अंश जरा कमी जातपर्यंत आमी मसालो भाजून घेवका. पातळ आशिल्ले तेन्ना सुरण हातूंत घाल्यार ते सुरण क्रिस्पी उरनात, बेगी मऊ पडतात. तशें म्हणून उदक जरा आटून घेवका. सुरणाक ऑलरेडी मीठ घाल्लें आसा. ह्या मसाल्याक जाय आशिल्ले पळोवन मीठ घालून घेवका. मसाला समज सुकून आयला. आता हातूंत भाजून दवरिल्ली सुरणाक तुकडी घालका. एक पटी सम मिक्स करून घेवका आणि बरे घट्ट जावन आयले की गॅस बंद करचे.
सुरणा सुकी रेडी आसा. शीता बरोबर सायड डिश म्हण, पोळ्या बरोबर, चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर, सगळ्या बरोबर हे बेस्ट कॉम्बिनेशन. सुरण आवड नाशिल्ल्या लोकांक बी हे सुकी करून दिल्यार तांकां सुरण आवडचें लागता. सुरणा सुकी ट्राय करा. कशी लागली म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेलो व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगे टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.